Welcome to the Garden of Glory. Today's Bible reading is from Romans chapter 8, verses 1 to 17. It's a beautiful reminder that we are no longer condemned when we walk in the Spirit. Let's listen to God's Word in Konkani, followed by a short reflection. रोमकारांक पत्र आवेसवर 8 वळी 1 ते 17. जेजूच्या एकचारांत पवित्र आत्म्या वरवीं जिवीत. म्हणटोच जेजू क्रिस्ता सोवे आसात तांकां आतां कसलेंच खास्तीचें फर्मोण ना. कित्याक जेजू क्रिस्ता सोवे जिवीत दिता ते आत्मेचे सोमुर्तीन पातकाचे आनी मोरणाचे सोमुर्तींतली तुमकां निवारली. मनशा सोयंबाचे ओसोकतायेक लागून जें सोमुर्ती कोडें घडोवन आसलें तें देवान केलें. ताणें आपल्याच पुताक धाडलो. हो पूत पातकाचो नास करचे खातीर पातकी मनशा सोयंब घेवन आयलो आनी पातका खातीर आपुणूच बोली जालो. अशें मनशा सोयंबाच्या पातकाचेर देवाचे खास्तीचें फर्मोण पडलें. अशें देवान केलें म्हणून जें प्रमाणीकपण सोमुर्तीचो हेतू आसलो तें आमच्यान पूर्णतायेन जोडून घेवंक जाता. कित्याक आमी आतां पातकी मनशा सोयंब वंदयता ते वाटेन न्हय, पूण पवित्र आत्मो ओडून व्हरता ते वाटेन चलून जियेता. जीं कोण मनशा सोयंबाच्या ओंदवण्या प्रमाणे जियेतात तांचो इकलो मनशा सोयंबाक आवडटा ताचेरूच दवरलेलो आसा. पूण जीं कोण पवित्र आत्मो ओडून व्हरता ते वाटेन चलूंक आशेतात तांचो एकूच इराद आत्म्याक आवडटात त्यो वस्तू. मनशा सोयंबाचेर इकलो दवरल्यार तुका मेळटा फकत मरण, पूण पवित्र आत्म्याचेर तो दवरलो जाल्यार तुका मेळटा जिवीत आनी शांती. मनशा सोयंबाचेर इकलो दवरतात तीं देवाचीं दुस्मानां जातात. कित्याक आमचें मनशा सोयंब देवाचे खुशेक खालतें रावना न्हय म्हूण ताच्यान खालतें रावंक जायना. मनशा सोयंबाच्या ओंदवण्या प्रमाणे चलतात तांच्यान देवाक मानू नजो. पूण तुमचें जिवीत मनशा सोयंबाच्या ओंदवण्या प्रमाणे न्हय, देवाचो आत्मो तुमचे सोवे ठिकाण करून जियेता म्हणटोच तुमचें जिवीत आत्म्यान चलयलोलें जिवीत. खरेंच ज्या मनशा सोवे क्रिस्ताचो आत्मो ना ती क्रिस्ताची न्हय. पूण जर क्रिस्त तुमचे सोवे आसा तुमची कूड पातकाक लागून मोरतोली जाल्यारूय तुमकां, कित्याक देवान तुमकां प्रमाणीक केल्यांत जिवीन दवरूंक तुमचे सोवे आत्मो आसा. जाणें जेजूक मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत केला ताचो आत्मो तुमचे सोवे ठिकाण करून आसा. अशें जाल्यार जाणें जेजूक क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत केला तोच तुमचे सोवे जियेतोल्या आपल्या आत्म्या वरवीं तुमच्यो विनाशी कुडी नव्यान जिवंत करतलो. म्हणटोच भावां भयणीनो, आमकां कायदो आसा खरो, पूण मनशा सोयंबाच्या ओंदवण्या प्रमाणे जियोवचें म्हूण आमकां मनशा सोयंबा वरी कायदो ना. कित्याक मनशा सोयंबाच्या ओंदवण्या प्रमाणे जियेशात जाल्यार तुमी मरतल्यात. पूण आत्म्याच्या बळान मनशा सोयंबाच्या ओंदवण्याचें बळ मोडशात जाल्यार तुमकां जिवीत आसतलें. पवित्र आत्मो घेवन आमी देवाचीं भुरगीं.
जांकां देवाचो आत्मो चलयता तीं सगळीं देवाचीं भुरगीं. तुमकां आनीक एक पावट भिरांतीन भरता तसलो गुलामपणाचो आत्मो तुमी घेवंक ना. खरें म्हणल्यार तुमकां देवाची आपणायलोलीं भुरगीं करता तो आत्मो की तुमी घेतला. ताच्या बोळान आब्बा म्हणजे बापा असो आमी उलो मारता आनी अशें आमी देवाचीं भुरगीं म्हूण पवित्र आत्मो आमच्या ओतम्या बराबर आपुणूच गोवाय दिता. भुरगीं म्हणटोच आमी दायजी. होय, दायजी. भुरगीं देवाचीं आनी दायजी भाव भयण क्रिस्ताचीं. ताचे मोहिमेची भागीदारां आमी जातल्यो जाल्यार ताच्या कोश्टांची आमी भागीदार जावंक जाय. This passage tells us something powerful, that when we follow the Spirit of God, we are no longer slaves to sin or fear. We are God's children, heirs to His kingdom. Sometimes we struggle, but we are not alone. The Holy Spirit leads us, strengthens us, and gives us new life in Christ. Let's try to live today remembering who we truly are, children of God, not people trapped in guilt or shame. Lord, thank you for reminding us today that we are free in your Spirit. Help us to live not by fear, but by faith. Guide us to walk in your light and remind us daily that we are your beloved children. May everyone who listens to this word find peace and strength. Amen. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dev Baran Koro.